गोवा 365च्या कोंकणी खबराचित्रात येवकार हांव समरिता खणगांवकर. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. नागवे वेर्णार रेल्वे स्टेशनाचेर कोळशाच्यो राशी खुबळे नागवेकार. रेल्वे अधिकाऱ्याकडेन मागले स्पश्टीकरण. डंप काडून उडोवपाचो उपजिल्लो अधिकाऱ्याचो आदेश. मडगांवच्या होलसेल नुस्तें मार्केटात सावळो गोंधळ. लायट नाशिल्ल्यान 2 दीस जाले काळखात चलता वेव्हार. मोबायल लायटीचेर करचो पडटा धंदो. गोंयभर शिवभक्तांनी जागयली शिवरात्र. बेल घालपाक आनी दुदाच्या अभिषेकाक उपाट गर्दी. आरत भजना बरोबर नाटकांची मेळी खावड. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. मंगळारा नागवे वेर्ना रेल्वे स्टेशनाचेर कोळशाच्यो राशी उडयल्या उपरांत नागवेकार खुबळ्ळे. आदलो थळावो आमदार विल्फ्रेड डिसा, उपजिल्लो अधिकारी आनी थळाव्यांनी ह्या विशयाचेर रेल्वे अधिकाऱ्या बरोबर चर्चा केली. रेल्वे अधिकारी लायसन दाखोवपाक अपेशीत आसले. देखून उपजिल्लो अधिकाऱ्यान अधिकाऱ्याक काळोख पडचे आदीं हो डंप काडून उडयात अशें सांगलें. मुनमुगो तालुक्यात कोळशाचो मोठो इश्यू आसा आनी गोंयांत कोळसो नाका म्हणून जायती एजिटेशन जाले, एक्टिव्ह रस्त्यार देंवले. पूण कोळसो हो मुनमुगो तालुक्यात येताच. पूण आतां एक नवीन कोळसो डंपिंग सायट आयडेंटिफाय करून येयल्ली आसा. ती म्हटल्यार वेर्ना रेल्वे स्टेशनाचेर फाटले 15 दीस कोळसो खंय तरी डंप करप चालू आसा आनी तो खंय व्हरता हें कोणाकूच खबर. जेन्ना वेर्ना रेल्वे स्टेशनाचेर एक्टिविस्ट एज वेल एज लोकांनी वचून पळयले तेन्ना तांकां कळोन येयलें की लोड्स ऑफ ट्रक्स थिंगा सायटीचेर आसले आनी एज वेल एज थिंगा कोळशाचे दोंगर थिंगा रास केल्ले आसले. लोकांनी इतकेंच मागलां की कोल डंप हांगा करपाक जायना वेर्ना रेल्वे स्टेशनार. एज वेल एज सरावंडींग थिंगा पोल्युशन जातलें. लोकांनी एडमिनिस्ट्रेशनान आनी पुलिसां कडेन मागलां की हेचेर ताबडतोब बंदी हाडपाक जाय. तशेंच हे जे कोण कोल ट्रान्सपोर्ट करता तेंची चवकशी जावपाक जाय. आनी तेंच्यांनी मागलां की जर बंद जायना जाल्यार ते रस्त्यार देंवतले. ह्या खातीर ते मोठे एजिटेशन करपाकूय तयार आसा. No, I want it to be removed by the sun going down. Before the sun sets down, I want this to be cleared. So you have done it in how much time? कितने टाइम केला आहे? 2 दिवस चालू म्हणलं. No, अभी निकालना पड़ेगा. First and foremost, you have to cover the. कितना दिन हुआ चालू किया आपने? हाँ, कवर अभी निकालने के पहले कवर करो और निकालो इसको उधर. And it is surprising to see that coal has been brought here and the dust pollution is going to affect our village. Amakta goinkara pade. Kutai. Ami allow करपाचे ना. आमकां चाडवोन घालना काय. आम गोंयकार म्हणटे बरे पासियेंत मनीस. We have lot of patience. आमची गांवांत पोल्युशन करपाक आमी अलाव करची ना. आमची चोय सरावंडींग एरिया जो तुम्ही व्हिडिओ काडल्यार भाजी रोयतात, कणगां रोयतात, जायते व्हेजिटेबल रोयतात. सरावंडींग नॉट इवन हियर व्हेरी क्लोज, नॉट फार. हियर नॉट इवन 500 meters away तुमकां कणगां रोयतात ते चोवपाक मेळटा तुमकां. This is the greenery of Goa and the granary of Goa. Greenery and the granary of Goa. We want to preserve that. That is my motto. So at any cost, this will not be allowed. येल जाल्यार थंय एक अराउंड 20 ट्रक सुमार हे तेणी हाली गेले आमच्या पयले आमेश न्हवणे. आनी आतां हेचो अराउंड 20-30 ट्रक मायज बोलो आहाय. तेको ये निचाल जाल्यार हिंगा तेंगेलो कोण इन्चार्ज कोण ना. विधांता आट म्हणटाय ते थिंगसोन तेंगा हिंग पास कांय ना. थिंग हिंग अनलोड करपाक हिंग भरपाक ते कडेन कांय डॉक्युमेंट नाय. रेल्वे मनशा आपयन हाडलो इन्चार्ज आहा तेका. तोय सारको तेकाय कांयच खबर ना. ते कितें बेश्टे पास दाखयता ते बिचोलीसून थिंगसोन व्हरपाचें. म्हळ्यार हिंग आमगे हिंग रेल्वे स्टेशनार भरपाचें ते कडेन कांयच ना. आनी आमगेलो डिपो म्हणटाय तो आमगेलो फकत क्लोज व्हरपाचो. ह्या ते सडनली आज आमी चयलां हे चोय ओपन. आनी हें जालें जाल्यार वास्को एकला आमगे बाबून त्रास काटाय की तुला लोक थिंग मोन गेलो भुरग्यांक त्रास जाले. आज ते थिंग बोवाड जाता माज म्हाका ते हिंग येयलाय आनी तांकां दिसलो हिंगा कांय घर नाय म्हणटरी हिंग कोणाक कळपा ना अशें म्हण. हिंग सोकराक कोण फोन केलो आनी सोकरान म्हाका फोन केलो आनी आमी सगळे हिंग एकठांय जाले. आनी आमी तांकां येता हांवें सांगलें तांकां पयलें बंद कर म्हूण.
जेसीबी घेऊन हाली कोत आले ट्रक हायचे हाली कोत आले त्यांना पयलीं बंद कर हे हाली गेले ते बंद केलं. हांवें मागला तेका तो म्हणटा कितें तरी परमिशन आहा आपले कडेन. सध्या तेणेन काय दाखोवंक ना. एक लेटर दाखयला स्टेशन मास्टराक आनी तेजेर तेणेन बरयल्या की मे बी परमिटेड एट सो एंड सो. सो तें परमिशन कशें म्हाका दिसना तेजे कडेन आसा कशें. सो दाखयता जाल्यार पळोवया येता तें कितें. आता इन्स्ट्रक्शन किती दिलं आतां काय स्टॉप कर म्हटला. परमिशन दाखय पयलीं कवर कर म्हटलें हांवें तेका. कित्याक दीस कोल इज व्हेरी डेंजरस. तेजे फ्लायश आसता इट कॅन गो एंड क्रिएट एअर पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाच्या ऑफिशलाक आपोवन हाडून हांव एसेस करता बिकॉज ही वील बी द रायट पर्सन टू डील विथ द सब्जेक्ट मॅटर. एक्शन किती घेतलं त्याचे? Let us see, what documents he has and what action. Prima facie, the action of pollution, this will come under pollution control board. So I think prima facie he will have to take action on that. As far as clearing of the dump is concerned, we will have to see which are the parties who have dumped it. So at costs, they will have to remove this. गोवा दृश्यवातीर हिरू महाले वास्कोच्यान. युक्रेनात सद्याक झुजान रेवाडो घातला. थंय गोंयचे विद्यार्थी आसात. ह्या झुजात आडकून पडिल्ल्या गोंयचे विद्यार्थी रुपल गोसावी आयज नवी दिल्लीच्या विमानतळाचेर पावले. मिहीर देशपांडे ह्या युक्रेनात आडकून पडिल्ल्या विद्यार्थ्याच्या पालका कडेन आमचो बातमीदार हिरू महाले उलयलो. पळयात. NRI सेलचो नोडल ऑफिसर एन्थनी डिसुजानी माहिती दिली. युक्रेनांतल्यान आनीक 4 विद्यार्थी 3 चलयो आनी 1 चलो रोमानियेंत पावल्यात. ते भायर आनीक 4 विद्यार्थ्यांनी हंगेरीच्या रेस्क्यू कॅम्पात पावल्यात. वेगीच तांकां भारतात हाडटले अशें तांणी सांगलें. सध्या युक्रेन आनी रशिया मदीं जे वॉर चालू आसा त्या वॉरान जायते लोक इंडियान तशेंच वेगवेगळे देशांतले लोक अडकलेले आसा. आनी ह्या तातूंतले गोंयांतले नियरली 5 जाण जे गोंयांतले आहा थिंगा अडकलेले अशें आयकूंक येता. तातूंतले एक म्हटल्यार देशपांडे फॅमिलींतले मिहीर म्हणून अडकलेले अशें आयकूंक येयलें. आनी ते दाबोली रावता म्हणून आमी तेंच्या आयज फ्लॅटार येयल्ले आसा आनी तेंच्या कडेन आमी जाणून घेवया मिहीर आनी तेंच्या वांगडा जे गोंयांतले जायते लोक आहा ते कशे कितें परिस्थितीन आहा आनी तेंच्या कडेन कसो कितें तेंचो संवाद जाल्लो आसा. आमच्या वांगडा मिहीरचे डॅडी आसा तशेंच तेंची मम्मी आसा. तेंच्या कडेन आमी जाणून घेवया. सर मिहीरची काय परिस्थिती आहे तिकडे काय फोन आला होता कशी काय? हां, ते युद्ध चालू झाल्यानंतर त्यांनी आम्हाला आम्ही पण इथे अवेअर होतोच त्याच्यामध्ये आणि त्यांनी आम्हाला कॉन्टॅक्ट केला आणि विमानाचं तिकीट येण्यासाठी वगैरे कसं आम्ही त्याच्यासाठी खूप प्रयत्न करत होतो. पण अचानक हे युद्ध चालू झाल्यामुळे त्याला ते सगळी विमानं कॅन्सल झाली आणि त्याला येता आलं नाही. आणि आता तो तिथे रुमानिया बॉर्डरपासून एक 50 किलोमीटरवर त्याचं शहर आहे. तिथे युनिव्हर्सिटी आहे त्याची आणि तिथे तो अडकला होता. युनिव्हर्सिटीनी त्याच्यामध्ये आणि आपल्या गव्हर्मेंट बस अरेंज केल्या आणि आपलं गव्हर्मेंट ऑफ इंडियानी आणि गोवा गव्हर्मेंट यांनी खूप प्रयत्न केले. त्याच्यामध्ये गव्हर्मेंट ऑफ इंडियानी त्यांना मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेअर्सनी काही अधिकारी तिथे त्यांना हे केले होते. प्रत्येक बॉर्डरसाठी त्यांनी एक नेमून दिले होते आणि मग त्यांनी त्यांच्याकडनं पूर्ण किती मुलं आहेत काय मुलं आहेत तसेच युनिव्हर्सिटीचे जे प्रतिनिधी होते ते तिथे रुमानियामध्ये गेले होते आणि त्यांनी या मुलांना पूर्णपणे बॅच वाईज त्यांनी त्यांची विभागणी केली की साधारण त्यांना कसं आणता येईल रुमानिया बॉर्डरला आणि तिथून सुखरूप कसं भारतामध्ये आणता येईल या दृष्टीने त्यांनी प्रयत्न केले. आणि त्याप्रमाणे मिहीर आता हा रुमानिया बॉर्डर कालच त्यांनी रात्री क्रॉस केली आणि आता तो रुमानियाच्या बुखारेस्ट शहरामध्ये आपल्या भारतातून येणाऱ्या विमानाची वाट बघतोय आणि कधी यायचं तो आज सकाळी तिथे पोहोचलाय 10 वाजता आणि आता आपली जशी विमानं इथून जातील दिल्लीमधून आणि त्यांना ते कसं अरेंजमेंट होईल ते आम्हाला आता नक्की माहीत नाही. पण आम्ही त्याच्या मेसेजची वाट बघतोय. पण ते साधारण 250च्या 250 विद्यार्थी ॲट अ टाईम एका वेळी येतात. तर जशी आपली विमानाची फ्रिक्वेन्सी वाढेल तसे ते आता परत येतील. त्याच्या सगळ्या फ्लाईट फुल होत्या त्यामुळे आम्हाला वाट बघण्याशिवाय मग काही नव्हतं. पण आम्हाला म्हणजे आईची परिस्थिती म्हणजे आम्ही रोज अक्षरशः म्हणजे आम्हाला अन्न पाणी गोड लागत नव्हतं आणि इवन आम्ही म्हणजे देवाचे आभार मानत होतो. मी प्रार्थना करत होतो इथे आम्ही दामोदराला त्याच्यानंतर नुरसिंह सातेरी देवीला जाऊन की काही करून मुलगा सुखरूप परत येऊ दे. आम्ही फार याच्यामध्ये काय होतं काळजी. युक्रेन आंधळो दळटा आनी सुणें पीठ खाता अशी एक म्हण आसा ती वेगळे अर्थान हांगा लागू पडटा. एखाद्या मार्केटात लायट गेल्या उपरांत कितें जाव येता ताजो अणभव सद्याक SGPDAच्या होलसेल नुस्तें मार्केटात घेवपाक मेळटा. 2 दिसांच्यान हांगा लायटच ना. नुस्तेकार टॉर्च वा मोबायल लायट वापरून नुस्तें विकतात पूण वेव्हार काळखात चलिल्ल्यान सगळो सावळो गोंधळ जाता. उजवाड घालात नुस्तें विकपी मागता. SGPDAच्या होलसेल फिश मार्केटान
फाटल्यान 2 दीस जाले हांगा लायट ना आनी लायट ना त्या कारणा खातीर जे हांगा नुस्तें विकता त्या नुस्तेकारांक खूब त्रास जाता जेणे करून तेंच्यांनी सांगले ते प्रमाण की नुस्तें आसा तें काळखान दवरल्या कारणान तें नुस्तें चोरी जाता आनी तांकां जे पयलीं लायट आसतना जशें गिरायक जाताले तशें आतां गिरायक जायना कित्याक गिरायकांक तें नुस्तें पळोवपाक मेळना आनी नुस्तें कशें आसा ह्या भंया खातीर ते गिरायकूय नुस्तें व्हरना तशेंच फाटल्या दिसांनी हांगा लायट नासली तेन्ना म्हणटाले की हांगा ह्या बाजारांत डुप्लिकेट नोटी येताली तेन्ना हे नुस्तेकारांनी मागला की ऑथॉरिटी कडेन बेगींतल्या बेगीन हांगातली लायट सारकी करची किती दीस 2 दीस जाले लायट ना आमकां काडोवंक जाता हिंगा सगळो आख्खोच काडोवंक जाता आनी आमकां नुस्तें कांय होपना बसून आमी गेले आनी दीस पडना आमगे कांय नुस्तें हिंगा आमी तो जेन हें कोत्ताय आमकां लायट बेगीन हाड बेगीन दी आमकां लायट तो पयलीं कशें जातालो आनी आतां कशें जाता तो आतां धंदो बरो दिसना आमगेलो लायट ना देखून लायट ना म्हूण आनी गिरायक येना आमगेले लायटीचेर गिरायक येता ना आमगेले नुस्तें चोवन लोक येताय नुस्तें चोवन बन वताय आमगे काडूंक खा म्हूण मार्केटां आता हितून मार्केट सगळो लोक येता बायलो चेडवां येताय आनी तांकां लायट ना 2-3 दीस जाले लायट ना हें कितें चलता लायट सांग कंपल्सरी जाय जे तो मिलाग्रीस आसता तो मिलाग्रीस थिंगा रोखडो तांकां आपूण आनी सारकून घेतालो आनी तो आहा तो इब्राहिम तो हें घेता लायट मातशें एक बल्ब गेल्यार तो व्हडली हें घेतालो आतां 2 दीस जाले लायट ना कांय ना कोण हें घेयनाय एक्शन घेयनाय एश कोन लायट घेवन लोकांनी नुस्तें कसलें नुस्तें व्हरपाचें मागीर तें नुस्तें कुसलो नुस्तें हिंकूं जाय म्हूण तें लायट उडयताय अशें पयलें तशें कोताले तें लायट उडप हें बेगीन एक्शन घेवचें आनी बेगीन लायट हें कोची गोंत शिकपा खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार आतां घेवया एक ल्हानसो विसव विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो पुराय गोंयांत शिवरात्राक आरंभ जाला शिवशंभू देवाची रात जागोवपा खातीर गांवांतल्यान देवस्थानांनी विविध कार्यावळी घडोवन हाडल्यो मांद्रे आनी धावे सत्तरी सारकिल्ल्या गांवांनी ही रात जागयलीच ते भायर शंकरवाडी ताळगांव मडगांव वास्को सारकिल्ल्या शारांतल्यान भावीक शिवरात जागयतना दिश्टी पडले शिवरात्रीची उमेद गोंयांत सगळीच कडेन पळोवपाक मेळटा विविध संस्कृतीक कलात्मक कार्यावळींनी आनी धर्मीक विधी करून शिवभक्त ही रात मनयतात खंय भजनाचे मेळ रंगतात जाल्यार कांय कडेन नाटकां पळोवपाची संद मेळटा सुरवेक पळोवया शंकरवाडी ताळगांवची शिवरात लोकांनी देवाचेर बेल अर्पण करून सांगणें केलें शिवपिंडिकेचेर अभिषेक जातलें दूद फुकट वचपाक दिनासतना तें तीर्थ म्हूण भक्तांक दिलें हें देवस्थानाचें खाशेलेपण म्हूण सांगत देवस्थानाच्या सहसचिवान म्हायती दिली ताळगांव मतदारसंघात आमचे शंकरवाडी कित्येक वर्सां जाली ही जात्रेचें स्वरूप कसो आमचो एक शिवरात्रीचो उत्सव आयज तुमकां पळोवंक मेळटा त्याच प्रमाणे आयज सकाळचे 3 पासून आतां पर्यंत जे अजून बी लायन लागलेले आसा आमचें वैशिश्ट्य अशें आसा ह्या आमच्या संपूर्ण तिसवाडीन आमी जे तीर्थ लोक जे अभिषेक घालता देवा तेजे आमी वेस्ट करिना आमी तो एक हें बाळगलो आसा ते आमी फक्त तीर्थ म्हणून लोक आमी भायल्या फाटल्यान ते तीर्थ म्हणून लोक आमी पिवपाक दितात ते खूब आमच्या भाविकांक मानलेले आसा खूब जाणांची हांगासर अशें आहा खूब जाणांची श्रद्धा आसा कित्याक खूब जाणांची कामां जाल्लीं आसा आमी स्वतान पळयलां म्हाका हांव एक सिनियर हांव खूब जाणांचे अशे बरे बरे मनीस हांगासर वयर सरून तेणी आमकां देवाक खूब हेल्पूय केल्लो आसा आनी तशेंच कितें आसा आमी कोविडच्या काळान पयलीं काही वर्सभर आमकां नाका ते प्रोग्राम तो करूंक मेळूंक ना आमी गव्हर्मेंट सरकारान दिल्ले जे नियम आहा ते आमी पालन करून आमी ते सगळे कार्यक्रम वेवस्थीत पार पडले धाव्या तारीर बरीच वर्सां जालीं म्हादेवाच्या देवळांत शिवरात जागोवपाची परंपरा चलत आयल्या अंदूय कोरोनाचे नेम पाळून बऱ्योच कार्यावळी जाल्यो थळाव्यांनी भजन सादर करून जाल्यार दशावतरी नाट्य मंडळान सादर केल्ल्या नाटकान पळोवप्यांची बरीच मनरिजवण केली पळयात ते देखावे
म्हणजे तुमचे भक्त काय काय इच्छा प्रकट करतात अगं कोणी म्हणतो स्त्री लोकांचा स्वामी बनायचं आहे म्हणतो. तर कोणी म्हणतो आपल्याला भरपूर ताकद दे. होय हो यांच्या वाटेचे डोळे लागले नेत्र शिणून गेले. स्वामी लवकरात लवकर या. फातोड्डेच्या दामोदर देवस्थानात कोरोनाचे नेम पाळत शिवरात मनयली. आरत भजनाय जाली. देवस्थानाचो अध्यक्ष अंबरीश नायक आणि पुजारी गोकुळदास शिकेरकारान अधिक माहिती दिली. वर्सां आमगेली महाशिवरात त्र्यंबकलिंग फातोडा. महाशिवरात सकाळी आमी 3 चालू करताले आनी जवळ जवळ 5:30 ते 600 लोक स्वहस्ते अभिषेक घालताले आनी ताजे नंतर जवळ जवळ अभिषेक घालता म्हळ्यार आमकां 4 साडे 4 जाताले आनी म्हाका दिसलें सकाळचे जवळ जवळ 2-2.5 हजार लोक दर्शन घेताले त्या भायर सांजे. पूण ह्या वर्सा आनी आमचें देवूळ गेली 2 वर्सां बंदूच दवरिल्लें. भायल्यांतल्यान दर्शन घेवपाक मेळटालें. पोरय महाशिवरात्री आमी टोटल ओपन करून आशिल्लें. ह्या फावटी आमी दर्शना खातीर लोकांक ओपन केल्लें आसा आनी म्हाका वर्साची इतले लोक ना, लोक बरोच कमी आहा पूण वेवस्थीत कांय त्रास करनासतना लोकांनी सहकार्य करून आज बरे भशेन आमचे महाशिवरात्री उत्सव आमी जाल्लो आसा. त्यांची व्यवस्था आमची कमिटी आणि ब्राह्मण त्यांची व्यवस्था दवरताले आणि शिस्तीत अभिषेक जाताले. एका बरोबर 12 जाणां बसून अभिषेक करताले. अशी अनेक वर्षांची परंपरा आमची. परंतु आता 3 वर्सां जाली ह्या कोरोनाच्या महामारीक लागून हो कार्यक्रम बंद दवरचो पडला आणि अंदू आता ह्या वेळार मातशें कोरोनाचें कमी जाला म्हणून कमिटीनी मिटींग घेवन 10 जाणांनी मिटींग घेवन दर्शना पुरते लोकांक प्रवेश दिवचो अशें ठरयलें आनी त्या प्रमाणे आज लोकांक सगळ्या ज्यांची इच्छा आसा तांकां शिस्तीत लायनीत रावन दर्शन घेवपाक मेळ्ळां. नागेशी बांदोडेच्या भक्तांनी विविध कार्यावळींनी पूण सगळे SOP पाळून रात जागयली. शिवभक्त नरेंद्र नायकान ते विशीं माहिती दिली. पळयात. गुरुचे दीक्षेमुळे आमकां जें ज्ञान मेळ्ळें त्या ज्ञानामुळे आमी एक लिंग स्थापन केलें जेचे म्हणजे आमकां वर्सान वर्स आपले आमी गुजरात आनी इतले पयस आमी पावूंक शकना म्हणून आमी कितें केलां आमकां एक लिंग स्थापन करून आमी वर्सान वर्स तेजी अभिषेक करता, पुजा करता आनी आयज पर्यंत आमकां 22 वर्सां जालीं आनी हांगा आमी एकाक आरती करता दनपारच्यो. तेजे नंतर सांजचे परत आरती आसता आनी रात्रभर आमी जागरण करता. आमचे कितें भजन नामस्मरण आसा तें करता. आणि ही पळयात म्हापशेच्या इसवटी विश्वेश्वर देवस्थानात जागयल्ली शिवरात. दुधाचो अभिषेक, महाप्रसाद आणि तेच बरोबर नाटकांची मेजवानी देवस्थान समितीन दिली. पळयात ते देखावे. आज आमचो महाशिवरात्रीचो उत्सवाच्या निमित्तान हांव पयलीं सगळ्या भाविकांक आनी एका ग्रामस्थ आमच्या आनी देवस्थान कमिटी सगळ्या पसून हार्दिक शुभेच्छा दिता. आणि जे आम्ही आज कार्यक्रमाचे आयोजन केलेलं आमचे महाशिवरात्रीनंतर जे देवळून आमचे बांदकाम हातीन घेतलेले आसल्या कारणान आमचो उत्सव जातो ना ते आमकां पयलीं प्रश्न पडलो. पण आमी तो उत्सव आमचो जो खंड पडोंक पण आमी लिंगाचो अभिषेक करपाक लागून लिंग हाडून उत्सव अभिषेक स्टार्ट केला आणि सकाळीच्या नंतर लिंग अभिषेक जालो कारण आमकां लोकांचो बीन असो बरो उत्सुकतो असो प्रतिसाद लाभलो आसा आणि भाविकूय आमकां आमच्या देवस्थानचे बांदकाम चालू असल्या कारणान देव सगळ्यांचे आमकां देणगी रुपान खूब लोक आमकां सहकार्य करतात. हे मोरजेच्या नवरात्रांचे देखावे. गोवा 365 खातीर साळगांवच्यान इर्शाद शेख, धावे 70च्यान समृता खनगांवकर, फातोड्डेच्यान संदीप तुयेंकार, फोणेच्यान कृष्णा नायक आणि म्हापशेच्यान संदीप कामुलकार. परतून घेवया एक वेवसायीक विसो. विसो उपरांत परतून एकदा येवकार पळया फुडल्यो खबरो.
फुडलीं 24 वरां मळब नितळ आसतलें. फांतोडेर कांय वाठारांनी दाट दंव आनी धुकेंय पडूं येता. चडावत आनी उणें तापमान 35 ते 21 डिग्री सेल्सियस आसतलें. फुडल्या 48 वरां खातीर मळब नितळ आसतलें. जाल्यार 5 दिसां खातीर 1 मार्च मेरेन हवामान खात्याची खाशेलीशी शिटकावणी ना. पणजे चडावत तापमान 33 डिग्री जाल्यार उणें तापमान 20.8 डिग्री सेल्सियस नोंद जालें. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळात घेवया जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी. सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.